नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अरावली दोंगरा सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदल्या निर्णयाचेर फर्मायली स्थगिती. संवेदनशील वाठाराचेर सखोल तपासणी करपा खातीर तज्ञ समिती स्थापीत करपाचो घेतलो निर्णय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नितीन नाबी हांची घेतली भेट. तांच्या कर्तृत्वान फुडारपणाचेर उक्तायलो विश्वास. फाल्यां जावपी जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपान जाहीर केले उमेदवारांनी आयज पक्षाच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेन भरले उमेदवारी अर्ज. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा आनी मगोची युती उरतली कायम. फोंडे तालुक्यात खंयच्याच मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची आसा तयारी. मगो अध्यक्ष. थळाव्यांच्या मागणेचेर दिवाडी जुवे ते पोन्ने गोंयच्या सापेंद्र मेरेन सुरू जातल्यो 2 नव्यो रोरो फेरी सेवा. तिसऱ्या पांवड्यार बेती ते पणजे मेरेन आनीक 2 रोरो फेरी करतले सुरू. आता खबरो विस्तारान. सर्वोच्च न्यायालयान अरावली दोंगरा विशीं केल्ल्या व्याख्ये संबंधान 20 नोव्हेंबर दिसा जारी केल्लो आपलो आदेश स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी आनी न्यायाधीश ए.जी. मसीह हांच्या खंडपीठान दिल्ल्या निर्णया प्रमाण अरावली दोंगरांची व्याख्या परत एक फावट तपासून पळोवचे खातीर नव्या तज्ञ समितीची स्थापणूक करपाचो आदेश दिला. ह्या प्रकरणात कांय गजालींचे स्पश्टीकरण मेळप गरजेचे आसा अशें कारण न्यायालयान दिला. तशेंच न्यायालयाच्या ह्या नव्या निर्णया केंद्र सरकार तशेंच 4 अरावली राज्यां म्हणजेच राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आनी हरियाणा कडल्यान न्यायालयान जाप मागल्या. पर्यावरण तज्ञ तशेंच विरोधी पक्षा कडल्यान न्यायालयाच्या निर्णयाविशीं जाल्लो विरोध लक्षांत घेवन तशेंच ह्या दोंगराच्या संवेदनशील जैवविविधतायेचें म्हत्व समजून सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदल्या निर्णयाची स्थगिती दवरल्या. 24 डिसेंबराक केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी पर्यावरण बदल मंत्रालयान लेगीत संबंधीत राज्यांक अरावली वाठारांत नव्या खणींची लिजा जारी करपाक पुराय बंदी घातिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक येवकार दितना हरियाणाचे काँग्रेस फुडारी भूपेंद्र सिंग हुडा हांणी अरावलीचे दोंगर हे हरियाणा खातीर फुफ्फुसाचें काम करता आनी ते काबार जाल्यार हरियाणाचे लोकूय काबार जातले अशें विधान केलें. जनता की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ थी. अभी हरियाणा विधानसभा का जो सेशन था उसमें हमने इसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस मंजूर नहीं किया सरकार ने. लेकिन खड़ा होकर हमने एक ही बात कही थी उस टाइम, भाई हरियाणा सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड करे. सुप्रीम लिया था क्योंकि हरियाणा ये अरावली जो है हरियाणा के एक किस्म से लंग हैं, फेफड़े हैं और इसके खराब होने से बहुत नुकसान होगा. तो ये बिल्कुल सोमट लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाने की कहा है विशेषज्ञों की, ये जरूरी था और मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का. और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. बहुत कम केसों में खुद संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कालच्या गोंय दौऱ्या उपरांत आयज झारखंड दौऱ्यार पावल्यात. थंय तांणी NIT जमशेदपूरच्या 15व्या दिक्षांत सुवाळ्यान वांटो घेवन विद्यार्थ्यांक संबोधित केलें. वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी. इन बदलाव से जहां एक और नए नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है. तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं. 2047चे विकसित भारताचे सपन पुराय करपाक शिक्षण क्षेत्र म्हत्वाचें थारता. दर्जेदार शिक्षण, नवाचार, अनुसंधान हांच्या मजतीन आत्मनिर्भर भारताचे सपन पुराय जावंक शकता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा
युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या आसाम राज्याच्या भोंडेरसात आयज तांणी नागांव जिल्ह्याच्या बताद्रो खान हांगा पुनर्बांधणी केल्ल्या महापुरुष श्रीमंता शंकरदेव अभिरबाव क्षेत्राचे उक्तावण केलें। कार्यावळीत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या 11 वर्सांत आसाम तशेंच हेर पूर्वोत्तर राज्यांनी भयंकर उदरगत जाल्या आनी परत एकदा ह्या वाठारांनी शांतताय आनी समृद्धी अणभवता अशी खोस मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली। की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है। काँग्रेस राजवटी अंतर्गत IMDT कलम लागू करून काँग्रेस सरकारान घुसखोरांक आयते आमंत्रण दिलें, पण भाजपा शासना अंतर्गत ह्या घुसखोरांक देशांतल्यान पुरायपणान काबार करपाचें वचन ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिलें। असम के अंदर चला है 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकरदेव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। आयज सर्वोच्च न्यायालयान 2017 वर्सा उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोशी आशिल्लो भाजपा फुडारी कुलदीप सिंग सेंगर हाका दिल्ली उच्च न्यायालयान जन्मठेपाच्या शिक्षे खातीर स्थगिती रद्द करपाचो आदेश दिलो। न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायाधीश JK महेश्वरी तशेंच ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह हांच्या खंडपीठान दिल्ल्या निर्णया प्रमाण ह्या प्रकरणात सखोल चौकशी खातीर अजूनय वाव आसा अशें नमूद केलें। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 4 सप्तकां उपरांत जातली। ते आदी बलात्कार प्रकरणात जन्मठेप बंदखण सोंसपी सेंगर हाची शिक्षा दिल्लीच्या उच्च न्यायालयान ताणें 7 वर्सां बंदखण सोशिल्ल्याचें कारण दिवन रद्द केल्ली। बलात्कार पिडीतेच्या बापायंत बंदखणेंत मरण आयिल्ल्याच्या आरोपान सेंगर हाका आदींच 10 वर्सां बंदखणीची शिक्षा फर्मायल्या। आयज जाल्ल्या सुनावणे विशीं पिडीतेच्या आवयन भारताच्या न्याय प्रणालीचेर विश्वास उक्तायत फुडारान लेगीत ताचेर जाल्ल्या अत्याचारा खातीर न्याय मेळटलो असो विश्वास उक्तायलो। धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती के 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी टार के मेरे दूसरे जो वकील अब है उन्नाव मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगों का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। खबरापत्रांत आता घेऊ एक लहानसो विसव। तेरा छुआ लागे मोरी सूखी डाल
अरे आए प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। हम कर रहे हैं नए साल का स्वागत। नए सपने, नई उम्मीदें और नए वर्ष का मनाएंगे जश्न। ला रहे हैं आपके लिए शानदार परफॉर्मेंसेस, फ्यूजन बैंड, फ्रेंच डांस, लिटिल कॉमन और मैं ले जाऊंगा आपको जादुई दुनिया में कुछ न्यू ट्रिक्स और न्यू एनर्जी के साथ। 1 जनवरी शाम 5 बजे और पुनः प्रसारण 4 जनवरी रविवार 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। दिल्ली भेटेर गेल्ले गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितीन नाबी हांचे सयत भेट केली। ह्या वेळार तांच्या नियुक्तीचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांकां मनाकाळजासावन परबीं भेटयले। पक्षाक तशेंच देशाक आनीकूय सशक्त करपा हेतान नव्या कार्याध्यक्षांचो राजकीय प्रवास आनी सशक्त संघटनात्मक अणभव म्हत्वाचो थारतलो अशी आस्त लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या। ह्या वेळार तांच्या सयत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकार, भाजपा राज्य महासचिव सिद्धार्थ कुंकळकार तशेंच सर्वानंद भगत हजर आशिल्ले। गोंयांत हालींच जाल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत फाल्यां 30 डिसेंबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंय खातीर जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांची वेंचणूक जातली। ह्या फाटभुंयेर काल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशद आपोवन पक्षा वतीन उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदाचे उमेदवार जाहीर केले। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पद आनी दक्षिण गोंय उपाध्यक्ष बायलां खातीर राखीव दवरला। हाका लागून उत्तर गोंयच्यान भाजपा वतीन अध्यक्ष पदाचेर रेश्मा बांदोडकार जाल्यार उपाध्यक्ष पदाचेर नामदेव च्यारी, जाल्यार दक्षिण गोंय अध्यक्ष पदा खातीर भाजपान सिद्धार्थ गांवस देसाय आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीप हांच्या नांवाची घोशणा केली। ह्या वेळार उलयतना भाजपा हो लोकां खातीरचो पक्ष आसा आनी ह्या पक्षाचे मुखेल ध्येय कसलेच तरेचो भेदभाव करिनासतना एकंदरीत उदरगत करपाचो आसा अशें दामोदर नायक हांणी नमूद केलें। आम्ही उत्तर गोंयचे खातीर रेश्मा संदीप बांदोडकार ह्या अध्यक्षपदा खातीर, तर नामदेव च्यारी हे उपाध्यक्षा खातीर, जाल्यार दक्षिण गोंयान भितर सिद्धार्थ गांवस देसाय हे अध्यक्षपदाक आनी अंजली अर्जुन वेळीप हे उपाध्यक्षपदाक आमचे। काल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी घोशणा केल्ल्या प्रमाण आयज रिसमागूज जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन वेंचणूक जिखिल्ल्यो रेश्मा बांदोडकार हांणी तशेंच होंडा जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत जाल्ले नामदेव च्यारी हांणी फाल्यांच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरले। तशेंच दक्षिण गोंयचे उमेदवार सिद्धार्थ गांवस देसाय आनी अंजली वेळीप हांणी लेगीत दक्षिण गोंय कार्यालयान आपल्या उमेदवारीचे अर्ज सादर केले। उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर भाजपा वतीन निवड जाल्ल्या उमेदवारांनी उमेदवारी विशीं खोस उक्तायतना भाजपाच्या फुडारपणान तांचेर दाखयल्ल्या विश्वासा विशीं उपकार मानले।
जिल्हा पंचायतीचे सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन जी उरलेली कामां आसा ती हांव सगळ्यांचो पाठलाग घेवन ही कामां उरल्या ती फुडें व्हरतली. तेंचो सगळ्यांचो साथ म्हाज्या वांगडा आसतलो. जितकी प्रपोजलां येता ती हांव फुडें व्हरतली आनी आमची जी कामां आहा ती हांव कामां सगळ्यांक मेळून एकवटान मेळून हांव सगळ्यांची कामां करतली. आयज आमकां जी उपाध्यक्षाची जी संदी त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांक लागून मेळ्ळ्या आणि आमचे जो तेंच्यांनी विश्वास दवरला आणि पार्टीन जो भाजप सरकारान जे मंत्री आसा सगळ्यांनी आमचेर विश्वास दवरला त्या विश्वासाक आमी आमची जी कितें कामां आसा ती बरे तरेन करून आमी त्या विश्वासाक पात्र जावपाचें काम करतले आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तशेंच उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक आयिल्ल्या उमेदवारा सयत आदले उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी लेगीत उमेदवारांचे विश्वास उक्तायलो. पक्षाची एक सिस्टम आनी एक प्रोसिजर आसता त्या सगळ्या हातूंतल्यान सदांच कार्यकर्त्यांक फुडें व्हरपाचें काम भारतीय जनता पक्ष करता आनी तांच्या दोगांचे पयलीं हांव अभिनंदन करता आनी पक्षाचे आभार मानता. जिल्हा पंचायत आनी ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी जी आसा ती स्ट्रेंथन करपाक लागून जी पावलां भारतीय जनता पक्ष उखलता आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, आमचे पंचायत मिनिस्टर आसात, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री रामू नाईक आसात, हांच्या सगळ्यांतल्या मनांतल्यान आभार. काल पणजेच्या भाजपा मुख्यालयान वचून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांणी जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदार भाजपान वेचिल्ल्या उमेदवारां खातीर लेखीत तेंको जाहीर केलो. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके विशीं प्रतिक्रिया दितना फोंडा तालुक्यांतल्या खंयच्याय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची तयारी दीपक ढवळीकार हांणी दाखयली. भाजपा सयत युती कायम दवरतना ते प्रमाण वेंचणूक लडोवपा खातीर मतदारसंघाचो निर्णय जातलो अशी स्पश्ट गवाय ह्या वेळार ढवळीकार हांणी दिली. हांव मिटिंगे बी येवना, हांव फक्त आमच्या जिल्हा पंचायत जे निवडून आयल्या तिनूय तांचो सपोर्ट नॉर्थ एंड सावथा जिल्हा परिशदेक दिवपाक आयिल्लो. आमी आसा एलायन्सांनी MGP BJP एलायन्सा आमी आसा, त्या खातीर आमचो सपोर्टाचें लेटर जें आशिल्लें पक्षाचें तें आमी दिलें. आमी सांगलां आमी तेचे बरोबर आसा ह्या पोटनिवडणुकेक आनी आमी कांय सांगूंक शकना. चोडणा ते रायबंदर मजगतीं सुरू आशिल्ल्या रोरो फेरीच्या फाटभुंयेर दिवाडे जुंव्या वयल्या लोकांनी लेगीत जुंव्याच्यान रोरो फेरी सेवा सुरू करची अशी मागणी दिवाडेच्या थळाव्यांनी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर ह्या मागणेक प्रशासकीय मंजुरी मेळ्ळ्या आनी 2026 निमणे मेरेन दिवाडे ते सापेंद्र मजगतीं 2 नव्यो रोरो फेरी सेवा सुरू करतले अशी घोशणा न्हंय येरादारी खात्याचे संचालक विक्रमसिंग राजे भोसले हांणी केली. ते भायर फुडल्या पावंड्यार बेती ते पणजे मेरेन आनीक 2 नव्यो रोरो फेरी सेवा सुरू करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. अप्रूवल जाला, गव्हर्मेंटान दिला आनी प्रोसेस इज ऑन. बाय एंड ऑफ दीस इयर वी विल इन्श्योर दॅट 2 रोरो फेरीज आर स्टार्टेड एट सापेद्र दिवा. 2 रॅम्प्स करपाचे आसा ते रॅम्प्स पयलीं करपाक जाय, तेका लागून मातशे डिले जाता. पूण ते आमी फंड्स अरेंजमेंट केल्यात डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे. थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड्स वी विल मॅनेज. पावसाचे पयलीं कंप्लीट जातले. इनफॅक्ट आमी एंड ऑफ द इयर फेरीबोट चालू करपाक सोदता. 2 सापेद्र दिवार बाय एंड ऑफ द इयर आनी 2 घातले आमी पणजे बेती. सोचे प्लॅनिंग आमी चालू. आयतारा गोंयच्या दर्यादेग संस्कृतीचो उत्सव मनोवपा हेतान हरमलच्या दर्यादेगेर रापणकारांचो सी फूड फेस्टिवल आयोजीत जालो. ह्या महोत्सवान गोंयच्या जेवणा संस्कृतीची गिरेस्त चव तशेंच नुस्तेमार समाजाचे दायज लोकां मुखार प्रदर्शीत जाले. कार्यावळीचें उक्तावण मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांणी गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांचे हजेरेन केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयची वळख फकत गोंयच्या पार्टी संस्कृतींत नासून राज्याच्या मुळाव्या दायजान आसा आनी अशा तरेच्या महोत्सवांतल्यान हे दायज लोकां मुखार दवरपाची संद मेळटा अशी खोस आमदार जी दारोलकार हांणी उक्तायली. गेली 3 वर्सां आमी कंटिन्युअसली मिरामार जाताले सी फूड फेस्टिवल. आमी ते चेंज करून रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल हे घडोवन हाडले आनी हेचे श्रेय आमकां जेन्ना आमी उतार घातले आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान तेणी गोंय म्हटलें समथींग डिफरंट युनीक करुया म्हटलें तेणी रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल. आनी तेतून ह्या वर्सा आमी क्रिसमस फिएस्टा एड केला. म्हणजे भायर तुमी नखेत्रां पयलीं आसतले स्टाफ कॉम्पिटिशन जाता आनी कितलेशेच भुरग्यांनी आमचे स्टाफ लायलेले आहा.
तो तुम्ही भायर जर पयशात जाल्यार तेंच्यांनी इको फ्रेंडली स्टार्स केल्ल्या परत बरें दिसता यंगस्टर्स कलेच्या वाटेन वयतात म्हणून परत एकदा जेन्ना प्रोजेक्ट म्हटलें की रापणकाराचें फेस्त कित्याक तो MLA जावच्या पयलीं हांगासर बारीकशे रापण मारताले आनी म्युजीक वाजयताले त्या टायमाचेर चिंततालो हांव अरे हे फेस्टिवल आमचें स्टेट फेस्टिवल कित्याक जावचें तुका म्हणून आनी त्या प्रमाणे जेन्ना आमदार जालो तेन्ना पयलेच जेन्ना उतार घातले आमच्या टुरिजम मिनिस्टराक तेणी गोंय करया आनी ते आमी करता आसतना सक्सेसफुली आमी घडोवन हाडला. आता घेऊया एक लहानसं विसव. लीगल क्लैरिटी के लिए टैक्स ईयर रखना एटलीस्ट कट द कंफ्यूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर और द असेसमेंट ईयर. दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव. यानी कि मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है वो उसको माना जाएगा कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बाय डिफॉल्ट, जब तक कि उसकी कोई गलती ऐसी ना पकड़ी जाए जो कि विलफुल हो. अंडर द न्यू एक्ट व्हाट हैज बीन डन इज कि सबको एक सेक्शन के अंडर डाल दिया है. कांस्टेंट रेट्स व्हिच हैव बीन रिटेन्ड इन द न्यू लॉ. सो देयरफॉर दो चीजें बहुत प्रिंसिपली जो taken care in the new act is A, you don't need to look at multiple provisions in the act. The Mission of Developing India प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर. एक एक पल दिन गुण के गुजारदा तेनू अखियां उड़ीकदियां. I, Shinjini, and me, Dev, am coming on 31st of December on DD National for Zoom India Zoom. विसोपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. नव्या वर्साक फकत 2 दीस उरल्यात. ह्या फाटभुंयेर गोंयांत पर्यटकांचें प्रमाण हळूहळू वाडटना पळोवंक मेळटा. मोरजे दर्यादेगेर मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक गर्दी करपाक लागल्यात. ह्या फाटभुंयेर बरेच खेपे पंचायत वाठारांत मुखेल रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता. थळावे आमदार जी दारुलकार हांणी ही समस्या लक्षांत घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्या सयत भेट केल्या उपरांत मोरजे रस्त्याच्या एका वटेन पार्किंग वेवस्था सुरू करपाची सूचना दिल्ल्याचे आमदार आरोलकार हांणी नमूद केले. पळयतालो की दोनूय सायडीन गाडयो दवरल्यात. सो डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी आतां फोन करून सांगला आयच्या आयज धाड म्हणून. सद्या ह्यो एक्चुअली फूल रोड आहा तो नो पार्किंग झोन केल्लो. पूण आतां खंय तरी आमकां अंडरस्टँड करा न्यू इयर आहा लोकांचे गेस्ट हाऊस आहात पूण ताका आतां सांगला की एका सायडीन तरी पार्किंग म्हणजे दोनूय सायडीन करून दोनूय सायडीन करीत जाल्यार 31st कंप्लीट ब्लॉक जातले आनी लोकांक त्रास जातले. सो एक सायड पार्किंग करपाक आयच्यान सुरवात करतले. देशांत बास्केटबॉल खेळ नवे रूप घेत आसा. हातूंत फास्टेस्ट फॉर्मॅट 3on3 हो युवा खेळगड्यां मदीं लोकप्रिय जायत आसा. दिल्लींत आयोजीत हरीश शर्मा 3on3 अखिल भारतीय बास्केटबॉल सर्तींत युवा खेळगड्यांनी वांटो घेतलो. हो खेळ फकत 10 मिनटांचो आसता. खुबशा युवा कलाकारांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाचो अभ्यास ह्या सर्ती मजगतीं केलो. आने वाला फ्यूचर भी बहुत है और लाइक लीग्स भी स्टार्ट हो रही हैं बास्केटबॉल की. अब IPL लीग स्टार्ट हो रही है, इंडियन बास्केटबॉल लीग. उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है सब यंग प्लेयर्स का, तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा. 3on3 है, ये फ्यूचर है बास्केटबॉल का. बिकॉज देखिए अब हर जगह ना शॉर्ट क्रिस्प एंड एक्सप्लोसिव स्पोर्ट का कल्चर आ रहा है हर गेम में. आप चाहे फुटबॉल देखिए, बास्केटबॉल देखिए, क्रिकेट देखिए. टेस्ट के बाद 50-50 के बाद 20-20 आया. वैसे ही बास्केटबॉल में 5on5 के बाद 3on3 है. हॉकी में भी 7-a-side आ रहा है. तो हमारा जो ये फॉर्मेट है दिस इज द फ्यूचर और ये ओलंपिक स्पोर्ट हो चुका है. बुद्धीबळान भारताचे अर्जुन एरिगेसी आणि कोनेरू हांपी हांणी 2025 पिडे संवसारीक दादल्यांच्या आणि बायलांच्या रॅपीड बुद्धीबळ वस्तादपण सर्तीन आपापल्या वर्गान कांस्य पदक मेळयलें. कतारच्या दोहा हांगा जाल्ल्या ह्या सर्तीन मॅग्नस कार्लसन हांणी दादल्यांच्या वर्गान जाल्यार अलेक्झांड्रा गोरियाचिकाना हिणें बायलांच्या वर्गांत
वस्ताद पण जोडले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय खेळगड्यांच्या जैताविशीं समाज माध्यमाचेर संदेश घालून खेळाविशीं ह्या दोनूय खेळगड्यांनी दाखयल्ल्या समर्पणाची तुस्त करतना फुडल्या प्रवासा खातीर तांकां परबीं भेटयल्या. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे चडांत चड तापमान 32.1 आनी उणें तापमान 18.9 सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. आरावली दोंगरा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदल्या निर्णयाचेर फर्मायली स्थगिती. संवेदनशील वाठाराचे सखोल तपासणी करपा खातीर तज्ञ समिती स्थापीत करपाचो घेतलो निर्णय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नितीन नावी हांची घेतली भेट. तांच्या कर्तृत्वान फुडारपणाचेर उक्तायलो विश्वास. फाल्यां जावपी जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपान जाहीर केले उमेदवार. उमेदवारांनी आयज पक्षाच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेन भरले उमेदवारी अर्ज. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेन भाजपा आनी मगोची युती उरतली कायम. फोंडे तालुक्यान खंयच्याय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची आसा तयारी. मगो अध्यक्ष. थळाव्यांच्या मागणेचे दिवाडी जुवे ते गोंयच्या सापेंद्र मेरेन सुरू जातल्यो 2 नव्यो रोरो फेरी सेवा. तिसऱ्या पावंड्यार बेती ते पणजी मेरेन आनीक 2 रोरो फेरी करतले सुरू. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.